कामराभाट टाळगावातले झोपडपट्टी शेनवारा उजो लागून लाखांनी रुपयांचे लुकसाण जाले। एके खोपीक उजो लागले उपरांत 2 सिलिंडर ब्लास्ट जाले। उजो लागसारच्या 4 खोपींनी पावलो। ह्या उज्यात एक सुणो लासून मेलो। पणजीच्या फायर ब्रिगेडीन बरी कामगिरी करून उजो बेगोबेग पालयलो, नाजाल्यार अक्रीत घडपाचें। कामराभाट टाळगावातले झोपडपट्टेन रावपी रामचंद्र खोलकार हांच्या घराक उजो लागलो। खोलकार फॅमिलीचे लोक कोल्हापुरा लग्नाक गेल्यात। उजो लागलो तेन्ना त्यांच्या घरात एक सुणो आसलो, तो लासून मेलो। ते दनपार 3:30 उजो पडलेले, ते कोण नासले तेंगेर आणि एक बाईक लासले आणि सिलेंडर एक ब्लास्ट जाले, एक पंक्चर जालो आणि सगळं टोटली लॉस ते आणि एक कुत्रो लासले आणि एक फ्रीज सगळे ते टीव्ही सगळे गेला। उजो लागल्याची खबर मेळटकीर पणजे फायर ब्रिगेडीन बेगोबेग स्पॉटार पावन उजो पालयलो, पूण तो मेरेन 4 खोपींक उज्याचो फटको बसलो। एक झोपडपट्टीक उजो पेट्टा आणि एक मदें घात पेटला आणि 4 वाटेन बाकीचे जे आसले पळय तांकां पेट्टालो। हांवें कॉलाचें सिच्युएशन पळयलें आणि कंट्रोल रूमाक फोन केलो आणि म्हाका रिएनफोर्समेंट मागलो। रिएनफोर्समेंट मागतकूच म्हाका कंट्रोल रूमान दुसरी गाडी धाडली। दुसरी गाडी धाडटकूच म्हाका दिसलें एक्चुअली काय फायर अंडर कंट्रोल जावचो ना। मागीर थर्ड गाडी हांवें ती पावतकूच म्हाका ते झोपड्यान भुरग्याचो कसो आवाज आयलो, उडयेक धाडल्या सारकी। म्हणून फुडें वचून पळयलें जाल्यार थंय ऑलरेडी सुणो मेल्लो आणि म्हाज्या फुड्यांतूच पयलो एक सिलिंडर ब्लास्ट जालो आणि मागीर ताच्या उपरांत दुसरो सिलिंडर ब्लास्ट जालो। मागीर एक 15-20 मिनटांनी फायर अंडर कंट्रोल आयलो। मागीर म्हाज्या सांगातीक म्हाजो दुसरो सब ऑफिसर फट्टे आसलो। आमच्या दोगांच्या जोड पावन आमी तो उजो पालयलो। उजो पयलीं कितें लागिल्लो? उजो तो पयलीं ते बंद घर आसलें त्या घरान पयलो लागलो। त्या घरान लागून मागीर ते सायडीच्या घरांक लागलो। पूण कितें रिजन कळना? रिजन ते बंद घर असल्या कारणान कांयच कळूंक शकना। एक तरी तेंचे लग्नाक गेल्ली, लग्नाक त्या लग्नाक तेंच्यांनी वाज बी पेटयले आसतले आनी तशीच ती विसरून गेली आसतली। एक जावंक शकता, नाजाल्यार शॉर्ट सर्कीट जावंक शकता। प्रुडंटा खातीर चेतन गांवस। महात्मा गांधीच्या विचारांनी प्रेरीत जावन कार्पेट ऑफ जॉय अस्तित्वात आयले म्हणून आर्टिस्ट सुबोध केरकार उलयलो। कार्पेट ऑफ जॉयच्या निमणे दिसा शुक्रारा मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान साळगांवा हजेरी लायली। फाटले कितलेशेच दिसा साळगांव पठार हो कार्पेट ऑफ जॉयाक लागून एक टुरिस्टीक स्पॉट जाल्लो। साळगांवचें हेंच कार्पेट ऑफ जॉय फाटले कितलेशेच दीस गोंयकार आनी गोंया भायल्या लोकां खातीर एक फामाद टुरिस्टीक स्पॉट जाल्लो। मात आतां पावस तेंकिल्ल्यान ते काडटले। शुक्रारा निमण्या दिसा मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार थंय पावलो। This is Carpet of Joy, project I have done with 1,50,000 plastic bottles. This project is inspired by Mahatma Gandhi. For the last few months, I have been working on a Gandhi project, and in the next 2 years, I will have a project which will be international. And I started studying Gandhi, especially some of the lectures by Professor Vinay Lal from California were very, very eye-openers. And then I started thinking, if Gandhi was alive today, what issue he would take? Because Gandhi was a very, very creative man. I mean, the kind of issues which he has taken, like salt satyagraha or the foreign clothes, were very, very innovative, creative ways of handling a public issue. And so I started thinking, what would Gandhi pick up if he were alive today? And I came to the conclusion that he would take a issue against litter, because littering is an act of violence. It's a violence against Mother Earth, and it's a violence against yourself. And Gandhi would have taken litter as an issue, and Goa is the best place in the whole country to live. But in spite of that, you walk around here, we have a lot of plastic everywhere. We have some places which have become plastic dumps, and it's very, very shameful, and it is an act of violence. So I decided I will take this up. And then art is a very good way of communication with people. I could have just gone and said don't litter, but here when I create a work with 1,50,000 bottles, I get an access to every home. People in Saligaon knew me, people in Goa knew me, but with this
2,000 people every day come here. Every home from Saligaon or they have visited here. So now Gandhi is to have a Prabhat Ferry in the morning for freedom from the British. I am going to do a Prabhat Ferry for freedom from litter. So in the morning, volunteers will march in every village, and the Chief Minister is here. The Chief Minister promised us within 15 days he will give us 200 garbage bins, a truck and a few personnel, which will be paid by the government. But our role is basically to propagate this message against littering, and that's what we're going to do. सर ग्लास बॉटलचे किती डिसिजन घेतला तुम्ही आता हे? Decision given now, there is a task force which has been created which has discussed these issues, and we are, after the panchayat elections, we will put up the roadmap in which one of the idea is buy back the glass bottles आता कंपनी through a various kiosks. Of course, the company ultimately will have to pay it. प्रुडंटा खातीर सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओंकार फळारी. वास्को वचत थंय बेशिस्त पार्किंग जाला. शारात ट्रॅफिक प्लानूच ना म्हणून लोक उलयतात. 4 व्हिलराच्या पार्किंगेच्या जाग्यार 2 व्हिलर पार्क करप अशे प्रकार घडटात. मार्केटात जाल्यार ट्रॅफिकाचे सामके मेस. सरकारान शारा खातीर म्हणून एक बरो ट्रॅफिक प्लान तयार करचो आनी ताचें इम्प्लिमेंटेशन जावचें म्हणून लोकांची मागणी. ह्या पळयात वास्को शार आनी शारांतली ट्रॅफिकाची परिस्थिती. लोकांनी कश्यो गाडयो पार्क केल्यात त्यो. हे वास्कोचे सच्चेच चित्र. शारात ट्रॅफिकाच्या दुर्दशेचेर लोक विटल्यात. सगळ्यात प्रॉब्लेम जाला, कोणी खंयसरी गाडी हाडटा, कशेय वयतात, खंयच्या सायडीन हांगा हे ट्रॅफिकाचे सारके मॅनेजमेंट कांयच सारके हे ना, सिस्टम ना. आनी हांगासर खंय बायक लायता, खंय व्हडले 4 व्हिलर लायता, ते कोणाक काय खबर बसून ना आनी कोण हांगासर पळय बसून ना. आनी खंय कोणाची 4 व्हिलर खंय गाडी लायले, समज थंयसर कोणी स्कुटर लायल्यार रोखडी गाडी स्कुटर ट्रॅफिक येता आनी घेवन वयता, पूण व्हडल्या गाडयेन कोण हेंच करीत ना. तशेंच आमचें मेन मार्केट आहा वास्कोचें, थंय पळयत जाल्यार एक्चुली लोकांची ती मार्केटींग भोंवपाचेर वाट ती, पूण लोक येता व्हडले गाडयेर येता, गाडयेक लोकांक वचपाक वाट ना, सामकी गचकरण करून दवरलेल्या. तेजेर मातशें गोवोरमेंटान ट्रॅफिकाचेर मातसो हें करून तेजेर बरो लक्ष घेवन ते सारके सिस्टमीक दवरला. आमी आतां पयला पणजे आमी वयता, पूण पणजे इतले बरें थंयसर हे तेंच्यांनी सिस्टम दवरला ट्रॅफिकाची. तर त्याच भशेन हांगा वास्कोय तशें करपाचें आनी मातसो तेजेर काळजी घेवन एक्सिडेंट जावपाचें तें मातशें हे करून लोकां कडेन मातसो बऱ्या भशेन हे करून त्या ट्रॅफिकाचेर मातसो समस्या बऱ्या भशेन हे करून दवरपाचें. There is no traffic management at all, the plan itself. People will park anywhere. Suppose there's a parking for 4 wheelers, people come and park their 2 wheelers bikes. And there is no single way at all. Everywhere you can just zigzag and all, like there is nothing like that here. And I will also request the government, the traffic management police cell, to kindly look after this matter. And if how they should give us the solution, the proper parking also, the charges, let them charge it for that. People don't mind paying for that, but that's no place itself over here, I feel like. वास्कोचो नगराध्यक्ष मात म्हणटा वास्को सिटी बरे तरेन प्लान केल्ली आसा, मात लोकूच खंय नेम पाळिनात. एक्चुअली वास्को ही सिटी ही प्लान सिटी आसा, ट्रॅफिक मॅनेजमेंट सारकें आसा, फक्त लोकांनी ते रूल जे आहा ते ओबे करपाक जाय. आयज तुमी पळोवंक शकता की वास्कोन आमी सगळ्या जाग्याचेर बोर्ड्स मारलेल्या, नो एंट्री, नो पार्किंग, जावं 4 व्हिलर पार्किंग एक सायडीक आसा, 2 व्हिलर्स पार्किंग एक सायडीक. तेच समज रूल सगळ्यांनी ओबे केले जाल्यार काय प्रॉब्लेम जावचे ना. म्हाका दिसता ट्रॅफिकान हांगा आनीकूय स्ट्रिक्ट जावपाक जाय. आयज आयता खबर की ट्रॅफिक बरें एक्टीव जाल्लेलें आसा, चलनां काडीत आसा, जे नो पार्किंग पार्क करता पळय तेजेर. समज चलन काडिना जाल्यार लोकांचे दोळे उक्ते जावचे ना. सो म्हाका दिसता म्हाजी एक मेसेज सांगूंक सोदता हांव लोकांक की जे आमचे बोर्ड्स आसा, सायन बोर्ड्स आसा, त्या प्रमाणे तुमी ओबे करा, कांय प्रॉब्लेम जावचे ना वास्को ट्रॅफिकाचो. प्रुडंटा खातीर दिशांत परब. घेऊया एक ब्रेक.